वास्कोच्या मुरगांव हायस्कुलाच्या भांगरा महोत्सवाच्या निमतान अखिल गोंय बुद्धीबळ सर्त आयोजित केल्ली। ह्या सर्तीत गोंयभराच्यान सुमार 250 विद्यार्थ्यांनी वांटो घेवन खूब बरो असो प्रतिसाद दिल्ल्याचे आयोजकांचे म्हणणे आसा। आयज हो फर्स्ट ऑल गोवा चिल्ड्रन्स चेस फेस्टिवल जो आमी ऑर्गनायज केला ताज्या बद्दल सांगपाचें म्हटल्यार आमच्या मुरगांव हायस्कुलाचे गोल्डन जुबली इयर चालू आसा आणि ताच्या संदर्भात आमी खूबशे प्रोग्राम आयोजित केले। हो आमचो 5वो प्रोग्राम। सुरवातेक आमी एक डेंटल कॅम्प केलो आमच्या भुरग्यां खातीर, ताच्या नंतर दुसरो आमी पेरंट्सां खातीर एक हेल्थ कॅम्प केलो गोवा मेडिकला बरोबर। त्याच्या नंतर आमी एमरी बरोबर 108 हांच्या बरोबर एक आमी फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग केलें, फर्स्ट एड ट्रेनिंग केलें आणि ताच्या नंतर आमची जाली सत्यनारायण महापुजा, जातूंत भितर आमी सुमार 1300 लोकांक जेवण महाप्रसाद घातलो आणि दीस वॉज अवर 5th प्रोग्राम। आतां हातूंत पळयत आसतना आमी पळयलें की जनरली गोंया भितर चेस जें आसा ताची खूब चर्चा चलता आणि खूब टॉर्नामेंट्स जातात, पूण स्कूल लेवलाचेर स्कुलान ऑर्गनायज करपी टॉर्नामेंट जो आसा फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड हो आमी सुरवात केलो। आमचे फावंडर्स जे आसात डॉक्टर रवींद्र करमली आणि तांची घरकान्न, तांच्यांनी ह्या स्कुलाची स्थापना केली। तांणी आज ताका 50 वर्सां, हें 50वें वर्स आणि त्या निमत्यान आमी हे विविध प्रोग्राम केल्ले आणि तातूंतलोच एक भाग म्हणून हो आयचो चेस फेस्टिवल। हातूंत भितर आमकां बरे रिस्पॉन्स मेळ्ळे। जवळ जवळ 240 विद्यार्थी पेडण्या सावन काणकोण पासून आमच्या सगळे गोंय भरले भुरगे जे आसात इस्कॉलाचे, जवळ जवळ 66 स्कुलाचे भुरगे जे आसात आज आमच्या स्कुला भितर हांगासर आयले आणि तांकां ज्या ज्या पद्दतीचे फॅसिलिटीज हांगा जाय पडल्यो त्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज आमी तांकां उपलब्ध करून दिल्यो।